आत्मनिर्भर भारत हवलो आमच्या प्रधानमंत्र्याचो. कोरोना महामारी आणि उपरांतचो काळ हो संवसाराबरोबर भारतीयांकूय मोठ्या आव्हानाचो आशिल्लो. महामारीच्या काळात सगळे आर्थीक व्यवहार धंदे बंद पडले. कितल्याशाच लोकांच्यो नोकऱ्यो गेल्यो. लोक बेकार जालो. अशे विपरीत परिस्थितीत लोकांक स्वावलंबी करून देशाक आत्मनिर्भर करपाचो संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन लोकांमुखार दवरलो. हे आदी सुद्दां मेक इन इंडियाच्या माध्यमांतल्यान देश स्वावलंबी जावचो हें ध्येय प्रधानमंत्र्यांनी बाळगिल्लेंच. भारतीय समाज वेवस्थेत पारंपारीक व्यवसायाक खूब म्हत्व आसा. शेतकार, नुस्तेकार, मेस्त आनी अशे 15-20 कुशळ पारंपारीक व्यवसाय समाज रचनेक विविधतेत परिपूर्ण करूंक हातभार लायतात. आयची पिळगी ह्या पारंपारीक व्यवसाया कडेन फाट करूंक लागल्या. हे पारंपारीक व्यवसाय कुशळटायेचो सांबाळ करूंक सरकार वावुरता. सरकारान हांगासर स्किमी हाडल्यो, पंचायतीन हाडल्यो म्हणजे आमदारान आमकां पंचायतीक स्किमी दिल्यो, पंचांनी आमच्या पर्यंत पावयल्यो आनी आमी त्यो उदरगती काडल्यो. म्हणून तेंचो आमकां खूबसो फायदो जालो. मशिनां सुद्दां आमकां फुकट दिता, ना अशें ना, सगळे मशिनाचें सारें दिता, सगळे अशा पद्दतीन आयज सरकार आमच्या फाटल्यान शेतकाराच्या उबो रावल्लो आसा आनी म्हणून आमी हे शेत करता. 2 ऑक्टोबर 2020 मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आत्मनिर्भर भारत हेच संकल्पनेक जोडून स्वयंपूर्ण गोंय ही संकल्पना चालीक लायली. गोंयच्या लोकांक स्वावलंबी करून स्वताच्या पांयार उबें करपाचे ध्येय दवरून हो उपक्रम आयलो. अंदू 2 ऑक्टोबराक स्वयंपूर्ण गोंय कार्यावळीक 3 वर्सां जातात. त्या निमतान सगळ्या स्वयंपूर्ण मित्रांक 2 ऑक्टोबराक प्रगतीचो नियाळ घेवंक पंचायतींनी आनी नगरपालिकांनी धाडल्यात. स्वयंपूर्ण मित्रा बरोबर मुख्यमंत्र्यांचो हो ऑनलायन संवाद. आमी दीनदयाळ जयंती 25 तारखेच्यान सुरू करता ते 2 ऑक्टोबर पर्यंत आमी तो परत हो कार्यक्रम सुरू आसतलो. आत्मनिर्भर भारत हाच्या अंतर्गत सुरू करपी वेगवेगळ्यो पॅकेजी, वेगवेगळो कार्यक्रम लोकां कडेन पावोवचो. आतां मेरेन स्वयंपूर्ण गोंया खातीर 191 पंचायती आनी 13 नगरपालिका महापालिकां खातीर 237 अधिकारी स्वयंपूर्ण मित्र जाल्यात. लोक आनी सरकारा मदलो दुवो जावन प्रशासकीय अंतर कमी करप ही स्वयंपूर्ण मित्राची जबाबदारी. मोठे आव्हान त्यांच्या मुखार आशिल्ले ते गांवांनी लोकां मेरेन पावोवन तांची म्हायती एकठांय करपाचें. त्या खातीर सरकारान स्वयंपूर्ण सहाय्यक नेमले. सगळ्यांत पयलीं सरकाराच्यो सगळ्यो बारीक सारीक स्किमी, सवलती निमण्या घटकां मेरेन पावल्या काय ना त्यो सोदून तांचे मेरेन पावपाचो यत्न करप. सगळ्यां खातीर उदकाची वेवस्था, लावार्थ्यांक कृशी कार्ड, घराघरांनी वीज पुरवण, दिव्यांगांक स्पेशल कार्डां, सगळ्यांक सॅनिटेशन सुविधा, वैजकी सुविधा, सामाजीक सुरक्षा स्किमी अशे 10 मुख्य फोकस पॉयंट आशिल्ले. हांगासर एकदां येयल्लो हांव फ्रेंडा वांगडा. ते म्हाका मिटींग कितें आसलें आत्मनिर्भर भारत, मागीर ते आडावरी म्हटल्यार ती मिटींग अटेंड केली. मागीर कळ्ळें की 8th पास जाल्या उपरांत मागीर फुडें कितें आहा, म्हटल्यार कितें जॉब्स ऑपॉर्च्युनिटी कितें आहा पळय तशी. मागीर ती मिटींग अटेंड केली हांवें आनी मागीर म्हणून ITN समतो मागीर पेडण्यां गेलो. थंय मागीर ITN आमी विचारलें सराक आनी सराची मातशी हेल्प घेवन मागीर एडमिशन बी जालें. मागीर ITN एडमिशन जालें म्हाजें. मागीर सरान म्हणचो प्लंबींग सर आसलो पळय तो अनिल वांयगणकर, तेणें आमकां बरें म्हटल्यार बरेंतलें बरें ट्रेन केलें अशें आमकां. आनी प्रिंसिपल आसलो दत्तप्रसाद पाळणी, तेणें बी आमकां बरो सपोर्ट केलो. म्हटल्यार जेन्ना काम करपाक म्हटल्यार ITNसूनय म्हटल्यार पार्ट टायम जॉबूय करतालो आनी बारीक बारीक कितें कामां आसा ते बी हें करतालो. तेन्ना म्हटल्यार सरान दोनूय सरान आमकां बरो हें केल्याचो. चॅलेंजीस येता अशें जेन्ना म्हाका डिफिकल्टी कितें आसता पळय ते मागीर सराक मी फोन मारता. जे आमचो अनिल वांयगणकर सर आसा पळय ताका आमी फोन मारून डिफिकल्टी बी सांगता. तो मागीर सांगता म्हाका अशें म्हटल्यार कितें आतां खंयचे पायप जॉयन मारपाक जाय, म्हटल्यार फिटिंग्स कितें डिफिकल्ट आसता पळय तेन्ना आमी पळोवंक ना. ते मागीर फिटिंग्स एकदां गावले उपरांत सराक फोन मारता. सर म्हणटा की अमके इंचाचे पायप आसा ताका आमकां मागीर फुडें मागीर रेड्यूस कशें करूंक जाय. मागीर सर मागीर आमकां तें सांगता. मागीर तशें आमी करता.
अंत्योदय तत्वार सरकार चलोवपाचो संकल्प मुख्यमंत्र्यान सरकार तुमच्या दारी वरवीं चालीक लायलो. गोंय सरकार आनी जनते मदलो कम्युनिकेशन गॅप कमी करून लोकांची कामां अडचणी जाग्यार घालपाचो यशस्वी प्रयत्न सावंत सरकारान केलो. मुख्यमंत्री स्वता ह्या उपक्रमाचे प्रगतीचो नित्यनेमान रिव्ह्यू घेता. दीस वता तशें स्वयंपूर्ण गोंय उपक्रमांत ताणें गरजे प्रमाण बदल आनी सुदारणा केल्यो. स्वयंपूर्ण युवा उपक्रमांतल्यान सरकाराचे युवा पिळगेक करियराचें मार्गदर्शन, स्कील डेव्हलपमेंट आनी रोजगार ह्या विशयाचेर फोकस केले. पयलीं हांव हे करी प्लंबींग करी 19 मागीर कोवीड येयलो. मागीर ते म्हाजे प्रॉब्लेम. मागीर सरान एक आयडिया दिली की तूं आनी एक वेल्डिंग करून पळय. मागीर हांवें वेल्डिंगान गेलो. वेल्डिंगान शिकता शिकता मागीर म्हाका आनी एक सर आसले तेंच्या कडसून हांव कार्पेटींग शिकलो. अशे 2 फायदे जाले म्हाका. गव्हर्मेंट आतां एक स्कीम दितात तेचेच फायदो घेवन आतांच्या युवा पिढीन उबे रावपाचें आपल्या स्वताच्या पांयार. स ऑगस्ट 2021 नो युअर स्कीम ही सेवा गोंय सरकारान गोवा ऑनलायन वेबसायटीर घाली. चडशीं कामां जशें उदकाचें बील भरप, लायटीचें बील भरप अश्यो नित्याच्यो सेवा लोकांक आतां घरा बशिल्ले कडेन ऑनलायन मेळटात. 23 ऑक्टोबर 2021 प्रधानमंत्र्यांचो स्वयंपूर्ण मित्र, सरपंच, नगराध्यक्ष आनी आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंयच्या लावार्थ्यां बरोबर व्हर्च्युअल संवाद जालो. स्वयंपूर्ण गोंय उपक्रमा सकयल ऑक्टोबर 2021 स्वयंपूर्ण युवा कार्यावळ गोंय सरकारान चालीक लायली. स्वयंपूर्ण युवांतल्यान जाणकार आनी तज्ञांनी वेगवेगळे करियर करून सोदतल्या तरणाट्यांक करियर, उद्देगीकता आनी स्पर्धात्मक परीक्षा विशीं मार्गदर्शन केलें. स्वयंपूर्ण गोंयाक लागून कितलेशेच तरणाटे तांच्या पांयार उबे रावंक पावले. तेजेर लोन काडलो हांवें, जनरेटर घेतलो हांवें. जनरेटर घेवन मागीर तेजे उपरांत म्हाजें बिझनस वाडलें आनी बरो हेल्प जालो म्हाका. बरो लोन काडलो आनी लोन इंट्रस्ट लेस आहलो, सॉलीड लेस आहलो. हय. आनी तेजे उपरांत मागीर आनीक जनरेटर घेतले. पयलीं स्टार्ट केलो फर्स्ट जनरेटर, मागीर तेजे उपरांत मागीर आनी आतां 3-4 जनरेटर घेतलेले आहाय. बरो इंट्रस्ट कमी आहा पयलीं. सेकेंडली तुका सबसिडी मेळटा, तितून सबसिडी मेळटा. प्लस तुका पत्तो जाय जाल्यार आनी एक फावट लोन घेवंक येता. विदीन 3 years यू कॅन टेक अनदर लोन. सो तें बरें, व्हेरी हेल्पफूल. आयचे आमचे हे खासा कार्यावळीत आमची अशाच कांय स्वावलंबी आनी कर्तुबी गोंयकारां कडेन गाठभेट. आमी आमचे प्रोडक्ट हांगा तयार करतात. हांगा पॅकिंग चालू आसता, वेट करतात, मागीर लेबल लायतात आनी मागीर पॅकिंग थंय चालू करतात. म्हाका सांगा, तुमी गोवानान आतां काम करता, सो कसो कितें फायदो जाता? आमकां फायदो म्हटल्यार आमी हांगा प्रोडक्ट तयार करता पळय ते भायर आमी सेल करतात आनी सेल करून आमकां मागीर फायदो जाता. आनी लोकांचो रिस्पॉन्स कसो आहा? रिस्पॉन्स आमकां खूब मेळटा. कित्याक आमचे गोवानाचे प्रोडक्ट न्ही, म्हणजे आमच्या हातान आनी मशिनरी बी आमची लाकडाची आसा तेल बी काडपाची. ताका लागून आमकां खूब लोकांचो प्रतिसाद मेळटा. आतां कितें जालें, आमकां गोवन हेंचे येतकीर बायलांक कितें तरी आदार असो दिसलो आनी म्हणून आमी आमचे घरांतलें सगळें काम करून आमी हांगा येवन पळय जाल्यार आमकां बरो मातसो फायदो जालो. खूब जावन आसा, सद्या आतां स्टार्ट जालें न्हू आमचें, पूण पयर आमकां 34 दिसां एक 10 दीस बी मेळ्ळे. तितून पसून आमी भरपूर असो फायदो घेतलो आनी आमकां आतां आमच्या स्वता पांयार उबी रावपाक आमकां खूब तेजी इच्छा जाली. आनी हेज्यानूय फुडें पसून आमी हितूनूच रावन आमी खूब स्वता पांयार उबी रावन आमी काम करून कितें तरी आमचें स्वताचें करूंक शकता. गोवन
हो जो शब्द आसा हो एक्चुअली फूल मिनींग आसा तेका. फुडलो जो आसा GO हेचो मिनींग गोवा आनी WAN वन जो आसा ताजो मिनींग आसा आमचो फॉरेस्ट. सो मिनींग आमचो प्रोजेक्टाचो एम हो आशिल्लो टू कन्जर्व दी बायोडायवर्सिटी विथ लायवलीहूड इंटरवेन्शन्स. सो आमी आमचो फॉरेस्ट जी आसा कशें कन्जर्व करूं शकता हेजेर आमकां आमचो गोवा स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्डाचो एक हेतू आशिल्लो की कशें कन्जर्व करूं शकता. सो आमी ते कन्जर्व करपा खातीर हो एक प्रोजेक्ट इनिशिएट केलो. सो ह्या प्रोजेक्टा मार्फत आमी कितें करता जे गोंयचे जे फ्रुट्स आसा बेजीक खुबशे फ्रुट्स आसा वेस्ट जाता जशें जॅक फ्रूट म्हणा नाका आमचे बिमलां करमळां आवळां तर खूब लोकांक खबर सुद्दां ना की आवळाचे युजीस कितें आसा. ते रानान बी आसता ते तशेंच पडून वयता पाड जाता. सो आमचे हे जे आमी सगळे फ्रुट्स हाडटा फार्मरां कडच्यान सो तेचे आमी हे सेंटरार हाडून आनी तेंचे आमी वॅल्यू एडेड प्रोडक्ट्स तयार करता. सो हे वॅल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जे आसा ते आमचे गोवन ह्या स्टेट ब्रँडा अंडर आमी मार्केटींग करता. सो अशे तरेन कितें जाता जे आमचे फ्रुट्स जे आसा आमचे खुबशे बिमलां करमळां ही लोकांक कट करच्या पेक्षा तांकां ताजो कितें तरी फायदो जाता उपयोग जाता. सो सद्या ह्या प्रोजेक्टा भितर कितल्यो आसा जे काम करपी आसात ती कितलीं जाणां आसात? सद्याक आमच्या पोंटेमॉल सेंटरार आमच्या अरावंड 15 बायलां आसा. तेज्या पेक्षा चड सुद्दां बायलां आमी हांगासर ट्रेनींग घेता आनी स्वता एक एंटरप्रेन्योर कशी आपली स्वताची बिजनस सुरू करपाक तांकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा. सो तशे तरेन ती हांगासर ट्रेनिंग्स बी घेता. हांगा काम करता कशें केलें आमी पळय हळद कशें हांगा शेतकरी खूब लोक आसा तेंचे कडेन आमी ते हळद वेस्ट करता आनी ते हाडून आमी धुवन ते स्टीम करता सुकत घालता आनी मागीर तेजी पावडर करता बसना घालून पावडर करतात आनी तो मागीर आमी कोणाक सप्लाय म्हणजे कोणी येता न्ही तांकां सप्लाय करता. तेजो खूब लोकांक खूब बरें जाला. आमी 3 म्हयने हांगा हें केलें न्ही आमच्या घरान कांय ना अशें न्ही पूण आसा पूण आमकां हे हितून स्वता भायर कितें तरी करपाक उमेद येयली आनी आमकां आतां घरांतलें भुरग्यांचें घोवाचें काम करून बसून आमी 9 म्हळ्यार 9 हांगा हजर जाता आनी हजर जावन बसून आमकां इतली उमेद येता कितें आमी काम करून आमकां कितें तरी 200 रुपया जायना 300 रुपया जायना पूण आमकां ते हेजो कामाचो अभिमान आसा आनी आतां आमकां न चुकता आमी कामां वचपा जाय सेंटरार वचपा जाय ही आमकां उमेद जाल्या आनी आमी न चुकता आतां एक्स्ट्रा बसून काम आसा कोणा ऑर्डर आसा आनी तेन्ना तर आमकां मॅडमीन सांगलें आज आमकां तुवें जाल्यार ते उमेदीन आमी धांवत येता आनी ते आमी स्वता पायार उबे खरी आमी काम करून आमी स्वता पायार उबे रावन आमकां उमेद येयल्या. खरें तर ही स्कीम आमच्या सरपंच आसलो सावय बाब तेणी म्हाका आफोवन हाडून दाखयली अशें अशें आहा तुजो बिजनस तूं सेटअप करूंक शकता तूं वयर सरूंक शकता. तेणी म्हाका खूब हेल्प केलो आनी आमचे संपूर्ण मित्र बाब पाळणी दत्तप्रसाद पाळणी हांणी म्हाका खूब गायडन्स दिलें आनी म्हाका ही स्कीम घेवन दिली. हांवें तितून थोडे टेबल्स आनी म्हाजे मंडपाचें कितें सामान तें घेतलें आनी सांगपाचें म्हणजे हे स्किमीक शुअरिटी लागत ना. हे स्किमी सगळ्यो ते पळयता आनी शुअरिटी तुका दवरपाचें बँकेन वयतलो तुका शुअरिटी जाय आनी कितें फॉर्मेलिटी खूब कांयच लागना. सगळें सावय बाबान आमकां करून दिल्लें आसा. आनी केन्नाच्यान स्टार्ट केलें तुमी? हे स्कीम घेतले म्हाका आतां वर्स जालें सांगपाचें म्हणजे हाका इंट्रस्ट हे स्किमीक सारको इंट्रस्ट सारको कमी आसा. सो तूं तुजो बिजनस कितें करूंक तूं वयर सरूंक शकता बिजनस करूंक तूं वयर सेटअप जावंक शकता बिजनसान तुजें लायफ सेटअप जाता. स्वयंपूर्ण गोंय उपक्रमा वरवीं गोंय सरकारान सरकार तुमच्या दारी स्वयंपूर्ण युवा नॅशनल वुमन पार्लमेंट नॅशनल यूथ पार्लमेंट आनी नॅशनल पार्लमेंटाच्यो कार्यावळी यशस्वी घडोवन हाडल्यो. प्रशासन तुमच्या दारी खुबशे फावट सरकाराच्यो स्किमी ह्यो फकत कागदारूच उरतात. एकदां सरकाराच्यो स्किमी घेवंक डॉक्युमेंटाच्या फॉर्मालिटींच्यो कटकटी जाता म्हूण सरकारान प्रशासन तुमच्या दारी 17 आनी 18 मार्च 2023 घडोवन हाडलें. गोंयभरचे गांव पंचायती आनी नगरपालिकांनी लोकांची सरकारी कामां जशे मृत्यू आनी जल्म दाखले आधार कार्ड वोटींग कार्ड अश्यो सुविधा लोकां मेरेन पावंक काम जाग्यार पडूंक उपक्रमांचो आदार जालो. मंत्री तुमच्या दारी हे कार्यावळी सकयल मंत्री आनी अधिकाऱ्यांनी तालुक्यांनी वचून थळाव्या लोकां कडेन संवाद साधून तांचे प्रश्न समजून घेवपाचो उपक्रम चालीक लायलो. दर म्हयन्यात 2 मंत्री उत्तर आनी दक्षिण अशे 2 तालुक्यांनी वचून तांच्या खात्या कडेन संबंधीत लोकांचे प्रश्न आयकून घेतात आनी तडीक लायतात. आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय हो सावंत सरकाराचो यशस्वी उपक्रम. पयली आवृत्ती यशस्वी जाल्या उपरांत सावंत सरकारान स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 हो उपक्रम 9 एप्रील 2022 चालीक लायलो.
जूट बॅग, पर्सीस आनी पावच, फोल्डर असे खूब असे आमी आयटम करता. सद्या न्यू आसा न्हू, थोडे थोडे करून दवरलेले आसा. ओके. आणि कितली जाणां आसता तुमच्या वांगडा? आमी सद्या 5 जाणां आसा. आनीक आमी वाडयतली. सद्या आमी शिकतात आनी वाडयतात. तेतून शिकता आसतना आमी ऑर्डरूय बीन घेतात. एक ऑर्डर आमी कंप्लीट केल्ली आहा 50 बॅगांची आनी 300 बॅगांची ऑर्डर येयल्ली आसा आमकां. हांव सांगूंक सोदता सगळ्यांक की आमचे भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीन आत्मनिर्भर भारत ही स्कीम लॉन्च केल्या बद्दल हांव तेंचे आभार व्यक्त करता. तशेंच गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सर यांचे बीन हांव आभार व्यक्त करता की तेंच्यांनी आमकां दर एक पंचायतीक स्वयंपूर्ण मित्र अवेलेबल केल्या बद्दल. तशेंच हांव रोटरी क्लबाचे बीन आभार व्यक्त करता. तेंच्यांनी आमकां 2 लाखाची मशिनरी अवेलेबल करून दिल्या बद्दल. हे आमचे न्हू पावच आहा, म्हणजे पेन्सील कंपा हे पेना बीन दवरपाचे. हे बॅग हे खानाक लावपाचे, ताका पॉकेट आसा, हँड बॅग पॉकेट आहा, भितून आहा 2 पॉकेट आहा. आनी हे वॉटलाचे म्हणजे बॉटली आसता न्हू उदकाच्यो, ताका हे बॅग आसता. आनी असली बॅग ही बॅग मार्केटाची. ही बॅग मार्केटान बीन यूज करूंक गावता. हेका चेन आनी विदावट चेनी बीन लावंक गावता. हेका चेन आसता, हेका पॉकेट म्हणजे आमचे बेश्टे केला आमी पॉकेट बीन काय करूं ना, फक्त एक चेन लायल्या. हे फॅन्सी काय बॅग ते मॅडमीन आमकां हाडलेले न्हू हितून पंचायतीन ट्रेनींग दिवपाक. तेन्ना ते मॅडमीन आमकां शिकयल्ले फॅन्सी बॅगा म्हणजे हे डिजायनाचे. कितलो वेळ लागता? फॅन्सी बॅगाक टायम लागता मातसो, 1-1.5 वर बीन लागता. आनी सिंपल बॅगा केली न्हू जाल्यार 1 वरा भितून जाता एक बॅग. आनी ही असली बॅगा ही रिटर्न गिफ्टा बीन आसता न्हू, म्हणजे हळडीक जावं हेका फुलांक बी ताका असली बॅगा यूज करता जास्तशी. स्थायी विकास हो स्वयंपूर्ण 2.0 फाटलो सरकाराचो हेत. स्वयंपूर्ण गोंय उपक्रमांतल्यान स्वयंपूर्ण मित्र ही सुद्दां वेगळी संकल्पना उजवाडाक आयली. स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 चो मुख्य हेत आशिल्लो हो शेतकी, हॉर्टिकल्चर, दुधाचो धंदो, फ्लोरिकल्चर आनी फिशिकल्चर ह्या उद्योग वेवसायांतल्या तरणाट्यांक रोजगारांची संद उबी करून दिवप. तांकां प्रशिक्षीत करून स्कील डेव्हलप करप हो स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 चो केंद्रबिंदू. SC आनी ST मागास लोकां खातीर सरकार गरजे प्रमाण सुविधा उपलब्ध करून दिवपाचो यत्न करता. SC ST समाजाक केंद्र तशेंच राज्य सरकाराच्या स्किमी विशीं जागृत करून शिबिरां घेतात. फाटल्या वर्सा गोंय सरकारान 21 सुवातींनी 20 ते 30 ऑगस्ट मेरेन स्वयंपूर्ण बाजार केले. आयच्या डिजिटल जमान्यांत वेगळ्यो गजाली सहज सोपे पद्दतीन मेळूंक लागल्यात. सरकारूय ह्या डिजिटल माध्यमांचो पुरेपूर उपयोग करता. आमी चतुर्थी ई बाजार सुरवात केलो, तो आतां आमी कन्वर्टींग इंटू द स्वयंपूर्ण ई बाजार. स्वयंपूर्ण गोंया सकयल सरकारान अंदू चवथी निमतान चवथ ई बाजार केले. गोंयच्यो बायलो स्वयंसेवी गट स्वावलंबी जावच्यो हो ह्या फाटलो हेत. नेवऱ्यो, लाडू अश्यो चवथीचो फळार ऑनलायन लोकांक उपलब्ध करून दिलो आनी तांचे मेरेन पावयलो. चवथी उपरांत त्याच ई बाजाराक लोकांचो प्रतिसाद पळोवन स्वयंपूर्ण ई बाजार हे नवें नांव दिवन हो उपक्रम कायम दवरपाचें आतां सरकारान थारायलां. आतां फराळ आनी हेर गजाली बरोबर ई बाजारात हँडीक्राफ्ट सारकेल्ले सामानूय मेळटले. चतुर्थी ई बाजाराक आमकां खूब बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो. खूब जाणांनी ऑर्डरी ज्यो आसा चतुर्थी ई बाजाराचेर दिल्यो. फूड प्रॉडक्ट त्या निमित्तान पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत, काणकोणच्यान दाबोळी पर्यंत म्हणटा तशें वेगवेगळे कडेन एक्सचेंज जाले आनी खूब बऱ्या पद्दतीन आमी ई मार्केट गांवांतल्या महिलांच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपा खातीर अवेलेबल करून दिवपाक शकले. 3 दिसाचीच गजाल आशिल्ली, बट 3 दिसाच्या हातूंतल्यान सुद्दां 800 पेक्षा चड ऑर्डर मेळप तांकां खूब मोठे आशिल्ले. आतां जेन्ना आमी स्वयंपूर्ण ई बाजार करता, इट इज नॉट ओन्ली फॉर द फूड प्रॉडक्ट बट इज ऑल्सो फॉर द हँडीक्राफ्ट आयटम आनी अदर आयटम्स जितके अवेलेबल आसा त्या प्लॅटफॉर्माचेर आमी अवेलेबल करतले आनी त्या निमित्तान ताजो बाकीच्या जणांक खूब मदत जातली. बारीक सारीक सेवेंच्यो गजाली घेवन निमण्या घटका मेरेन पावप, तांचे प्रश्न अडी अडचणी समजून सुटावे करप, तांचे मेरेन स्किमी आनी सुविधा पावप, तरणाट्यांचो स्कील डेव्हलपमेंट संद दिवन तांकां तयार करप,
तांच्या कामाधंद्यातल्यो अडचणी पयस करून तांकां ई बाजार सारकेले प्लॅटफॉर्म दिवपा मेरेनचें काम सरकारान केलां आनी करीत आसा. इतलीं वर्सां कोणाक जमलें ना तें प्रमोद सावंत सरकाराच्या संकल्पनेंतल्यान आयिल्ल्या स्वयंपूर्ण गोंया वरवीं साध्य जावंक पावलां. गोंयांत सध्या स्वयंपूर्ण गोंय मोहीम नेटान चालीक लागल्या. जागृत आनी प्रामाणीकपणान काम करपी स्वयंपूर्ण मित्रांनी कांय गांवांनी ही मोहीम बरेपैकी यशस्वी केल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचो 2047तलो विकसीत भारत, क्लीन इंडिया, फिट इंडिया, स्किल इंडिया, न्यू इंडिया ह्या नव भारताचे एक पावंडे पार करीत ध्येय आनी संकल्प सिद्धीच्या दिशेन गोंय यशस्वी वाटचाल करता.